नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पत्रकारांनी निडर आनी जबाबदारीन पत्रकारिता करप गरजेचें, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें विधान। आदल्या धोरणा प्रमाण शेकाबांची मुखेलमंत्र्याचो हयकार। ह्याच संदर्भात बेरेस्तारा आमदार लोबो सयत शेक मालकांनी घेतली मुखेलमंत्र्याची भेट। बेकायदेशीरपणान कोयराच्यो राशी डंप करपी प्रकरणा वयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटोन केली मंत्री माविना आड वास्को पुलिशेंत कागाळ। पुलिशेन करची कारवाय विरियाटोची मागणी। वीज पुरवणेक लागून गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांचेर आसा अवलंबून तमनार प्रकल्पाक करचो न्हय विरोध। पालये विजेचो शॉक लागून एका तरणाट्याक आयलें मरण। दोग तरणाट्याचेर उपचार आसात सुरू। घरफोडी आनी दुचाकी फारोपी चोरांच्या टोळयेक पर्वरी पुलिसांनी केली अटक। 1.62 ग्रॅम भांगरा सयत हेर 15 लाखाचो मालवाज केलो जप्त। आनी आतां खबरो विस्तारात। पत्रकार हो सर्वसामान्यांचो आवाज आसता, ताका लागून पत्रकारां निडर आनी जबाबदार पद्धतीची पत्रकारिता करचे अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। ते राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। सरकार चुकता जाल्यार ताचेर पत्रकारांनी बरोवचेच, पूण कांय बिगर सरकारी संस्था जर चुकता आसत जाल्यार तांचे विशीं लेगीत पत्रकारांनी बरोवप गरजेचें अशें मत तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलें। पत्रकारिता दिसाच्या कार्यावळींत पत्रकारिता मळार बरी कामगिरी केल्ल्या पत्रकारांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो। गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार विलास महाडिक आनी नरेंद्र तारी हांचो ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकीं भोवमान जालो। एखादी फेक न्यूज खूप मोठ्या प्रमाणात ती व्हायरल जायत जर गेली जाल्यार तीच लोकांक खरी दिसतली। म्हणून म्हाका दिसता प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि खूप बऱ्या पद्धतीत अशा पद्धतीच्या आपल्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस म्हणून ताजेर खंय तरी बरोवप उलोवप हें गरजेचें आसा। आवाज नासलेलो आवाज जर कोण आसा जाल्यार तो जर्नलिस्ट आसा। जो कोण उलोवंक शकना, बरोवंक शकना, सांगूंक शकना, तेजो जर सातत्यात आवाज म्हणून आनी हाज्याय पयलीं अशे विविध विशय तुमी मांडले आनी ताजी PILची दखल घेतल्या आसत किंवा कोर्टान दखल घेतल्या आसत आनी ते रिजॉल्वूय जाले आनी ऑफकोर्स ते आसपाची गरज आसा। गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल, हांव पॉलिटिशियनाचेर म्हणचो ना, गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल उरपा खातीर पत्रकार हे खरोखरूच एक बरो रोल हो आपलो रोल सदांच खूप बऱ्या पद्धतीत काम करता। बट त्याच बरोबर म्हजें आनी एक म्हणणें आसा की NGOंचेरूय बी कंट्रोल करपाक पत्रकारितेन तितकेच वावरपाची गरज आसा। ज्या पद्धतीत गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल ऑफकोर्स इट इज देयर। हांवें जशें तुमी रायटली आनी बोल्डली बरयता, पॉलिटिशियनाचेर बरयतना कोण एकदां पळयना, गव्हर्मेंटाचेर बरयतना पळयना जाल्यार NGOचेरूय बरोवपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट। म्हाजें सरळ म्हणणें आसा जे स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर आसत जाल्यार ते बरोवपाची गरज आसा, ना जाल्यार दोन्ही बाजू तरी बरोवपाची गरज आसा। अदरवायज दोन्ही बाजू लोकांकूय कळपाक जाय आनी ते कळपाची गरज आसा। सरकार चुकता जाल्यार बरयता, जाल्यार एखादो NGO चुकता जाल्यार ते बरोवपाची। आज वीज पुरवण करपा खातीर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक राज्यांचेर अवलंबून आसा। गोंयांत वीज निर्मिती करप भोव गरजेचें, ते खातीर सोलर हायड्रोजन वरवीं वीज तयार करप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें माजोर्डा भुंयगत लायटीच्या कामाचें उक्तावण केल्या उपरांत सांगलें। गोंय सरकार लायट विकती घेताना 5.5 ते 6 रुपयांनी घेतात आणि लोकांक तीच लायट 2.5 रुपयांनी दितात। आम्ही लोकांचो पयलीं विचार करतात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। तशेंच नवी नवी योजना चालीक लायता, पूण कांय नागरीक ताका विरोध करतात। तन्मार प्रकल्प वीज निर्मिती खातीर आसा, नागरिकांनी हाचेर सकारात्मक नदर दवरून सरकाराक सहकार्य करचे। कांय जाण मात तन्मार प्रकल्पा आड न्यायालयात देखून ह्या प्रकल्पाक 1.5 ते 2 वर्सां कळाव जालो। आता प्रकल्पाचे फकत 20% काम उरला अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। आता पॉवर मिनिस्टर जे सांगतालो
आमी हार्डली पावर जनरेट करता, म्हणजे इट इज 0.1% पावर जनरेट आमी गोंयांत करता, आतां करपाक लागल्या. ओके, आमी सगळी पावर वी आर डिपेंडंट ऑन नेबरींग स्टेट, आणि जी पावर आमी घेता त्या पावरीचो रेट कमीत कमी 5.5 ते 6 रुपये आसा. आमी तुमकां दिता त्या पावरीचो रेट कितलो आहा, घरान पर युनिटचो रेट कितलो, 2.5 रुपये आसा. आमी 5.5 रुपयान घेता आनी 2.5 रुपयान तुमकां दिता बाय डुईंग द लॉस ऑफ 2.5, 2.5 रुपया लॉस करून. वायस वर्सा इंडस्ट्रीक आमकां 7.5 रुपयान मेळटा. तरी सुद्दां जेन्ना आमकां पावर शॉर्टेज आसता, वी आर गिवींग प्रायोरिटी फॉर द पीपल अँड आस्किंग द इंडस्ट्री तुमी तुमचो जनरेटर चालू करा. ते जनरेटर चालू करता, हॉटेलवाले जनरेटर चालू करता, आनी आमी लोकांक कमी करिना. आनी लोक लायट मातशी बंद जाली काय ना कोणाक गाळी जाता, पयलीं येयीक मागीर येयीक आनी थोड्या वेळान लायट येवंक ना जाली काय ना मागीर आमदाराक गाळी थावप डायरेक्टली. आनी ताज्या उपरांत पावर मिनिस्टर, लास्ट उरलेले मुख्यमंत्री, तेकाय सोडिना. कित्याक ना हें आमी पळयना. म्हणजे हांवें फक्त सांगपाचो उद्देश म्हाजो इतकोच आसा, कारण आमी जेन्ना तमनार प्रोजेक्ट जो गोंयांत आजुनूय पावर हाडपा खातीर केलो, ताका खूब मोठो लोकांनी विरोध केलो खूब कडेन. म्हाका सांग, जर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर डेवलप केलें ना जाल्यार इन फ्युचर ही आमी कंटिन्युअस इलेक्ट्रिसिटी जी दिवपाक जाय ती कशी दितले. आमकां जर पावर हाडटले आसत जाल्यार ताच्या खातीर शेवटी टमनार प्रोजेक्ट आसलो कितें. आमकां कर्नाटक राज्यांतल्यान जी पावर हाडपाक जाय ताच्या खातीर तर टमनार प्रोजेक्ट आशिल्लो. अजूनही बी म्हणजे 50 आता हार्डली द 10 to 20% काम उरला, बरोबर. 20% काम उरला. लोक सुप्रीम कोर्टान गेले कितें करपाक, तमनार प्रोजेक्ट आडोवपाक. कोणा खातीर करता आमी, फक्त आमच्या घरान लायट येतली, गोंयच्या लोकां खातीर करता. नुवें मतदारसंघात भुंयगत लायटीच्या कामा खातीर 90 कोटी रुपया खर्च जातलो. केंद्र सरकारान गोंया खातीर 681 कोटी रुपया मंजूर केला आनी 1000 कोटी केंद्र सरकार लायटीच्या कामा खातीर दिवपाचो आसा. सध्या गोंयांत फकत 47 मेगावॉट लायटीची निर्मिती जाला. फुडल्या 3 वर्सांत 150 मेगावॉट लायट निर्मिती जातली, अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. RDSS स्किमी सकट आमकां सबंद गोंयांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्याच प्रमाणे RK सिंग आमचे जे युनियन मिनिस्टर आसा तांणी आमकां 689 कोटी रुपया सँक्शन केला. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. फायनान्स डिपार्टमेंट वीज हेडेड बाय our chief minister decided that आम्ही येता ते 3 वर्सांत 150 मेगावॉट वीज गोंयांत निर्मिती करतले. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोंय हाजे मुखार वीज निर्मिती केंद्र जातलें आनी गोंयांत स्वताची वीज गोंयांत तयार जातली. गौरांग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देऊळवाडो पालयेच्या श्री वेता देवळाच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ल्या मैदानार पायप उबे करतना विजेचो शॉक लागून व्हॉलीबॉल खेळगडो गणेश लक्ष्मण तिळवे ह्या तरणाट्याक मरण आयला. देऊळवाडो पालये वाठारांतल्या वेता देवळाच्या फाटल्यान कांय भुरग्यां वांगडा गणेश व्हॉलीबॉल खेळटालो. बॉल परतून परतून देवळाच्या फाटल्या वाटेन वता हे खातीर फाटल्या जाळे मारपाचो तांणी विचार केलो. ते खातीर लोखणाचे पायप उबे करतना पायपाचो स्पर्श विद्युत सरेक जालो. ताच्या पांयात जोटे बूट नाशिल्ल्यान ताका विजेचो नेट्टान धक्को बसलो आनी ताका सुवातेरूच मरण आयलें. तशेंच ताच्या दोगा वांगड्याक कांय प्रमाणात विजेचो शॉक लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पालये हांगासरल्या गणेश लक्ष्मण तिळवे 18 वर्साच्या भुरग्याक व्हॉलीबॉला खातीर पोल उबो करत आसतना ताका शॉक येवन मरण आयलें. ही घटना पालया हांगासर 15 रोजी दनपारा 12:30च्या दरम्यान घडली. ज्या वाठारांत हे भुरगे 2-4 भुरगे व्हॉलीबॉल खेळपा खातीर पोल उबारताले आनी त्या पोल उबारतना ताचे वयले सायडीक वीज
वायरी वयताले आनी त्या वायरींक स्पर्श जावन शॉक येवन हो भुरगो मृत्युमुखी पडला आनी तिळवे कुटुंबाचेर एक संकट आयला. तेच भशेन जायत्या वाठारांत काही भागात जर एक नजर मारल्यार अशें दिसून येता कांय जाण भुरगे हौशी खेळपा खातीर मागीर रातचे आसूं व्हॉलीबॉल आसूं किंवा फ्लोट लायट अशा पद्दतीचे खेळ खेळटना थेट खांब्यायल्यान किंवा थेट वीज खात्याक कळीत न करता लायट कनेक्शन घेवनय खेळतात अशी चित्र दिसता. हाचेर वीज खात्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. अशे घडणुका परत परत घडचे न्हू तेचे खातीर सरकारान उपाय येवजण करची गरज आसा. ज्या पद्दतीन 18 वर्साचो तिळवे हो भुरगो आनी ताचें मरण आयलां आनी ज्या पद्दतीन संकट तिळवे कुटुंबाचेर आयला अशी पुनरावृत्ती परत जावची ना तेचे खातीर थळावे पंचायती वीज खाते आनी सरकारान उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. फाटल्या 6 म्हयन्यांसावन घरफोडी आणि दुचाकी फारोपी चोरांच्या टोळयेक निमणे पर्वरी पुलिसांक अटक करपाक येस आयले. अटक केल्ल्या चोरांकडल्यान 1.62 ग्रामाचे 8.50 लाखाचे भांगरा सयत हेर 15 लाखाचो मालवाज पुलिसांनी जप्त केला. अटक केल्ल्या चोरांमदलो सुलेमान शेख नांवाचो आरोपी राष्ट्रीय खेळ सर्तींत वांटेकार जाल्लो अशें चवकशे वेळार उक्ताडार आयले. अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वालसनान पत्रकार परिशदेंत दिली. परवरी पुलिस स्टेशन के स्टाफ अंडर द लीडरशिप ऑफ PI परवरीम राहुल और SDPO परवरीम मिस्टर करपे आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है who are actively involved in a series of HPTs, house burglaries and theft and trespassing, and in motor vehicle theft, auto lifting. These people have been doing these crimes in last 2-3 months in entire Goa. इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग चोरी करके एक बाइक लेके आते थे, फिर उस बाइक में दे रोम अराउंड द एरिया, और जहाँ पे भी लगता है कि ताला लगा हुआ है, जो बाहर से दिखता है कि ये हाउस बंद है या फिर ये हाउस के इनमेट्स बाहर है, इमीडिएटली वहाँ पे जाके लैच तोड़ना है और वहाँ से अंदर से जो भी सामान है वो चोरी करके वहाँ से निकल जाना है. तो इंट्रोगेशन में दे हैव एडमिटेड टू 4 HPTs, हाउस ब्रेकिंग इन द एरियाज ऑफ परवरीम, मापसा, मारदोल, और 2 ऑटो लिफ्टिंग परवरीम और बनगांव में. और इनसे हमने 162 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रिकवर किया है जिसका वर्थ है 8.50 लैक्स, और 2 स्कूटी जो चोरी में भी यूज़ करते थे. ये जो नंबर 2 एक्यूज्ड है सुलेमान शेख वाज आल्सो ए पूल प्लेयर. स्नूकर जो गेम है नेशनल गेम्स में जो भी थे, ये एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल गेम्स ऑल्सो. इंट्रोगेशन में भी इन्होंने बोला है हमसे, रिसेंट जो नेशनल गेम्स में हुआ था इनमें भी पार्टिसिपेट किया है. ओके, ही वॉज ए स्नूकर प्लेयर, बट इन दोनों का थोड़ा सा आदत था ये गैम्बलिंग और इनमें, तो दे वेर इन नीड ऑफ मनी. बिकॉज ऑफ दिस नीड ऑफ मनी दे एंटर्ड दिस डोमेन ऑफ क्राइम. चिखले वाठारांत कांय दिसा आदीं बेकायदेशीरपणान कोयराच्यो राशी डंप करतना कामगारांक थळाव्यांनी रंगे हात धरिल्ले. ह्या प्रकरणा वयल्यान काँग्रेसीचो फुडारी विरियातो फर्नांडिसान मंत्री माविना आड वास्को पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकाराच्या पुलिशेन कारवाय करची आनी गरज पडली जाल्यार कोर्टांत लेगीत वचपाक तयार आसात अशें काँग्रेसीचो फुडारी विरियातो फर्नांडिसाची शिटकावणी आसा.
कांय दीस आदी चिखले वाठारात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो आशिल्ले बॅनर ट्रकाचेर लावन बेकायदेशीरपणान कोयराच्यो राशी डंप करताना थळाव्यांनी कामगारांक रंगे हात धरिल्ले. कोयराच्यो राशी कोणे डंप करपाक सांगले अशें विचारले तेन्ना पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोचे नाव घेतात. ऐकात. किधर से लाया वो? ये स्वच्छ भारत का सर. हाँ? स्वच्छ भारत इधर गंदा करने को? नहीं, वही लोग बोला कर डालने. कौन बोला? वो ऑफिस से एमएलए कौन एमएलए? मोहन गोदीना. मजगती या प्रकरणा बिरेस्तारा काँग्रेसीचो फुडारी विरियाटो फर्नांडिसान वास्को पुलिशेन मंत्री माविन आणि कामगारां आड कागाळ दाखल केली आणि पुलिशेन ह्या प्रकारात लक्ष घालून संबंधिताचेर कारवाय करची अशी मागणी विरियाटो फर्नांडिसान केल्या. तसेच गरज पडली जाल्यार कोर्टातूय वचपाक फाटी सरचे नात म्हूण विरियाटोची शिटकावणी. 2 दीस पयलीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाला, सगळ्यांनी पळयला आसतलो. इन दॅट वन ट्रक कॅरिंग द बॅनर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी आनी ताजे सायडीक आमचो एमएलए आनी पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिनोचो फोटो आसा. तो ट्रक येवन इलिगली गार्बेज डंप केल्या आल्तो चिकाली जस्ट बिहायंड अ टेलिफोन एक्सचेंज वीच इज व्हेरी क्लोज टू हॉस्पिटल. आतां दिस इज इलिगल डंपिंग आनी अलर्ट सिटीजन्स आनी थंयसरले रेजिडेंट्स दे इन्फॉर्म्ड थंयसरलो आमचो पंच बाब रोमन वाज. ही इमिजिएटली स्वंग इन टू एक्शन. ताणें बंद केलें तें आडायलें तांकां आनी एक अलर्ट सिटीजन मिस्टर रूय आराओजो द कॉस्टा दोगूय आयले आनी तांकां विचारलें एंड दे हॅव गॉन लायव्ह. देर इज अ व्हिडिओ इन वीच तांकां क्वेश्चन केला हें तुमी इलिगली डंपिंग कित्याक करता गार्बेज. सो ते सांगता आमकां एमएलए मॉविन गुदिनो ने बताया म्हणपा लागलो इधर डालने के लिए. सेकंड टाइम ते विचारता तांकां ते परते सांगता एमएलए मॉविन गुदिनो ने बोला है गार्बेज इधर डंप करने के लिए. ये इज ऑन रिकॉर्ड. सो आमकां खबर आसा देर इज अ हाय कोर्ट ऑर्डर वेअर डंपिंग ऑफ दिस गार्बेज इज टोटली एन ऑफेन्स. इट इज इन व्हायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स. The court has taken a lot of pain to ensure such things don't occur. Black spots to be identified very categorically. And hanga, this is happening second time within 48 hours. The previous day also लोकांनी 12 तारखेर आडायले दिवाळेच्या आदल्या दिसा जेन्ना त्या लोकांनी रेजिडेंट्सांनी आडायले आनी विचारले तांकां धमकी दिली हे एमएलए मॉविन गुदिनो ने बोला हे डालने केले आनी ताच्या ऑफिसान फोनूय आयले खंय. आता हे पयर परते तशेंच जाले. सो दिस इज अनएक्सेप्टेबल. वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेन. वी हॅव टू टेक कॉग्निझन्स आनी आमी आयज हे कंप्लेन घाला at the Vasco police station against Mr. Mawin Gudino and the 4 laborers because they are in the video clearly saying 2 consecutive days that it is Mr. Mawin Gudino who has told them to dump the garbage. So पोलिसांनी कारवाई करपाची. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिरोजी. आदल्या धोरणा प्रमाण शेकाबांची आणि सुरू करची असो हयकार मुखेलमंत्र्या कडेन शेक मालकांक मेळ्ळा. ह्या संदर्भात बेरेस्तारा आमदार मायकल लोबो सयत शेक मालकांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. फिशरमॅन लोकेशन फिशरमॅनूय थिंगासोर आपले बोटी वयर काडटा आनी आपली एक्टिविटी करता. तेंचे जाग्यार ते कशे घालतले. डायरेक्शन दिले आयज सोन तुमी डिमार्केशन चालू करा एज पर ओल्ड प्लॅन. सो आमकां हें जालें. आनी दुसरो शेकाचो जो आमी स्टेज घालपाक जाय शेकाक प्लॅटफॉर्म ते वयर करपाक जाय तें नाका म्हणून सांगला. आतां एट प्रेझेंट नाका म्हणून सांगला. हालीं एक सांगला सीएमान की जेन्ना आमचे सुवेजाचे ते टँक आसता ती मातशें एबव द ग्रावंड आसपाक जाय. आमी सारके क्रायटेरियाचेर आनी आमकां सीएमान सगल्यांक अशें करून सगळे डिपार्टमेंटांक आपोवन मिनिस्टरांक आपोवन जी क्रायटेरिया आहा शेकाची 10 आनी 80% ती आमकां सीएमान करून दिल्ली. सो आमी म्हाका दिसता 90% आमी शेकोनूच हॅपी आहा. तुमी हॅपी आहा ना सगळे. सो हे केल्ले म्हूण आयज कितें जालें आयज आमचे म्हाका 90% शेक ओनर जे घालताले शेकां ते सर्वायव जाले. जनरल कार्गो बर्थ 10 आणि 11चे खासगीकरण करपाचो निर्णय एमपीएन घेतला. कोणाकूच स्टेक होल्डर्सांक तशेंच आमदारांक विश्वासात घेनासतना एमपीएन डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टीक कंपनी वांगडा एमओयू सायन केला. एमपीए आणि डेल्टा इन्फ्रा लॉजिस्टीक हाणें सायन केल्ल्या एमओयूचेर एमपीएन स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान केल्या. एमपीएन अशें केलें जाल्यार वेवसायाचेर व्हडलो परिणाम जातलो आनी हेर कंपनी बंद पडून कंपनींतले कामगार बेरोजगार जातले असो हुस्को लेगीत ताणें उक्तायला. आयज एक एमओयू सायन जाल्लो आसा जे एमपीए आसा मुर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी along with MOU has been signed with Delta company.
हेंचे सायन केलेली आनी जो MOU सायन जाल्लो आसा तो MOU इज नॉट इन पब्लीक डोमेन. कितें MOU सायन जाल्लो आसा तो खबर ना फॉर बर्थ नंबर 10 and 11. ओके, आयज इतले जाण सगळे स्टिडोरिंग ओनर्स एसोसिएशन आसा, मागीर आमचे ट्रक ओनर एसोसिएशन आसा, मशिनरी ओनर एसोसिएशन आसा, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आसा, हांकां कोणाकूच स्टेक होल्डरान कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो MOU तेंच्यांनी सायन केलेलो आसा. काल आमी डेलिगेशन वचून CMाक मेळ्ळा. CMान मागीर कलेक्टराक थंय आपयलो आनी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराकूय इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. CMान तरी कलेक्टराक सांगलें तूं स्वता चेअरमॅनान आपयतलो आनी हे MOUचे कितें आसा पळय तो डिटेल फायंड आउट करतलो. कितें बाबा हेजे भितर तर तेंच्यांनी हिडन कित्याक लागून दवरलो आसा, पब्लीक डॉमिनियन आजून पर्यंत कित्याक हाडूं ना हें आमकां मेन आसा. कित्याक आयज खंयचो एक MOU सायन जाता एक गव्हर्मेंटा वांगडा तर इट शूड बी इन पब्लीक डोमेन. हो जावना आनी आयज जे पार्टी वांगडा सायन केलेलें आसा म्हाका दिसता खंय तरी हो इल्लिगली MOU सायन जाल्लो आसा. इल्लिगली हांव कित्याक म्हणटा, जेन्ना स्टार्टींग हो टेंडर काडलो तेन्ना 5 parties वर इनवॉल्ड इन दीस. तेजे उपरांत तेंच्यांनी सगळे जाण विड्रू जाले, फाटीं सरले आनी एकूच पार्टी उरली डेल्टा. सो एज पर कायद्या प्रमाणे तुमकां खबर आसा जेन्ना एक पार्टी उरता टेंडराक जाल्यार तो त्या पार्टीक दिवपाक मेळना. इट शूड बी रिटेंडर. जी रिटेंडर जावना हांगा डायरेक्ट काडला आनी एकाच पार्टीक तेंच्यांनी जो उरलेलो लास्ट तेका काडल्यान दिला. जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना MPDन जेन्ना टेंडर प्रपोज केलेलो तेन्ना तेंच्यांनी एन्युअली 50 crores रुपीज मागलेले. जे 50 crores लागून कोण येवना म्हणून तेंच्यांनी तो कमी केलो आनी 35 हाडलो. तेज्या उपरांत सुद्दां कोणूच रावना फायनान्शियल बिडाचेर आनी आयज विदावट कोटींग एनीथींग ऑर विदावट काय सांगनासतना तेंच्यांनी डायरेक्ट आतां 27 crores एन्युअली हांकां दिल्लेले आसा. जो रेव्हेन्यू MPDक डायरेक्ट येतालो, जो थंयसर प्लॉट रेंट म्हणून सांग, मागीर बस चार्जीस म्हणून सांग, वारफेज चार्जीस म्हणून सांग, हे डायरेक्टली MPDक येताले. प्लस जे स्टिडोरिंग जे ऑपरेट करतात ते सुद्दां तांकां डायरेक्टली MPDक पे करताले. आनी प्लस जो इम्पोर्टर आसतालो तो ताका बस चार्जीस बाकीचे चार्जीस डायरेक्टली पे करताले. तेन्ना इतलो इन्कम येतालो जाल्यार एन्युअली तुमी 27 crores हांकां कित्याक दिल्लो आसा डेल्टा. सो हेजे फाटल्यान खंय तरी एक हिडन एजेंडा आसा असो म्हाका दिसता आनी तांकां तो MOU जो सायन केला तो पब्लीक डोमेनान येवंक जाय. तो हांवें CMाक सांगलेलो आसा. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ते जितले स्टेक होल्डर थंय आसा थंयसर जितले स्टेक होल्डर आसा ते मागीर स्टिडोरिंग एसोसिएशन आसूं, मागीर ट्रक ओनर एसोसिएशन आसूं, मागीर ते आमचे मशिनरी ओनर्स एसोसिएशन, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आसूं, CHLDचे लोक आसूं, हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. बिंग अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां सुद्दां तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेतलेलो ना. भारतीय क्रिकेट पंगडान मुंबयच्या वानखडे स्टेडियमाचे सेमीफायनलीत न्यूझीलंडाचे आवाहन 70 धांवड्यांनी मोडून वन डे संवसारीक क्रिकेट सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. वन डे क्रिकेटीत शेकड्याचो अर्द शेकडो करपाचो विक्रम किंग कोहली आनी 57 धांवड्यांत 7 विकेटी घेवपी मोहम्मद शामी हाणें भारताक फायनलीत व्हेले. भारता वतीन शामी मॅन ऑफ द मॅच थारलो. बेतोडा निरंकाल पंचायतीचे सरपंच म्हणून मधु विष्णू खांडेपारकार हांची बिनविरोध वेंचणूक जाली. उमेश गावडे हांणी राजिनामो दिल्ल्यान सरपंच पद रिते आशिल्ले म्हणून मधु विष्णू खांडेपारकार हांची निवड जाली. ह्या वेळार हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. हेचे पयलीं 2012 हांव सरपंच आशिल्लो, तसोच म्हाका बिनविरोध निवडून दिल्लो आनी आजूय बीन 11 तेन्ना 9 मेंबर आयिल्ले. आतां 11 मेंबर आसा. तरी 11 मेंबरांनी म्हाका अनपोजीन निवडून म्हणजे हांव विश्वासाक पात्र ठरपाक जाय. सगळ्यांक एकसांग घेवन हांव बरें काम करतलो. आनी चडांत चड आमचे एक सरपंच आशिल्ले उमेश गावडे डिजायन जावन हो वेकन करून म्हाका चड हांगसर सरपंच जावपाक तो एक वाट मेळ्ळी. तेजे बद्दल चडांत चड धन्यवाद. आनी जे पंचांनी म्हाका सपोर्ट केला तेंच्या मनासून हांव तेंचे आभार मानता. आनी म्हाका हें काम करतना पंचायती काम करतना सगळ्या पंचांची सहकार्याची गरज आसा. आनी तशीच फक्त पंचायत न्ही तर सगळ्या वाठारांचे जे लोक आहा त्या लोकां कडल्यान चड म्हाका अपेक्षा पाठिंब्याची. कित्याक तर हे सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हण क्लब म्हण ह्या माध्यमांतल्यान आमकां चडांत चड उदरगत करपाक जाय. बेतोडा पंचायत क्षेत्रांत आसा जे जाग्यार आज सरपंच पदाचे निवडणूक आशिल्ली. गेल्या म्हयन्याक जो उमेश पांडुरंग गावडे आशिल्लो सरपंच त्यांनी रिजायन जाल्लो, करारानुसार रिजायन जाल्लो. आनी आज मधु विष्णू खांडेपारकर
ह्याची सरपंच म्हणून निवड जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बेतोडीच्यान एकनाथ खेडेकर. ह्या वर्साच्या इफ्फीक पणजे सोडून मडगांव आनी हणजुणा ओपन एअर स्क्रिनींग जातले. त्या भायर जे गोंयकार इफ्फीत वांटेकार जावपाक शकनात तांकां सिनेमेला ही संकल्पना हाडल्या. सिनेमेलात तांकां गोंयचे पारंपारीक जेवणाचेर ताव मारपाक मेळटलो. त्या भायर पारंपारीक नाचूय आसतले. गोंय मनरिजवण संस्थेची CEO अंकिता शर्मान अदीक म्हायती दिल्या. सर आयज तुमी पळोवणी करता, इन्स्पेक्शन करता, सो कशें सर केन्ना पर्यंत हे स्मार्ट सिटीचे आतां परत सेकंड फेजीन स्टार्ट जाला दिसता काम न्ही सर, सो केन्ना पर्यंत जावपाक शकता किंवा कितें डेडलायन बीन दिल्या अशी तुमी? ना, रोड वायज काम चालू आहा. आमचे ते 8 किलोमीटर रोड जावपाचे आहा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत राजधानी पणजेत 8 किलोमीटर स्मार्ट रस्त्यांचे काम जातले. तशेंच जे इफ्फी खातीरचे व्हेन्यू आसात तांची कामां बेगीनूच पुराय जातली अशी म्हायती संजीत रॉड्रिक्स हाणें दिली. सम्राट थिएटरा कडल्यान रस्त्याचें काम ह्या 8 दिसां भितून करतले. इफ्फीचे व्हेन्यू सोडून हेर रस्त्यांची कामां सुरूच उरतली अशें संजीत रॉड्रिक्स हाणें सांगलें. सर आयज तुमी पळोवणी करता, इन्स्पेक्शन करता, सो कशें सर केन्ना पर्यंत हे स्मार्ट सिटीचे आतां परत सेकंड फेजीन स्टार्ट जाला दिसता काम न्ही सर, सो केन्ना पर्यंत जावपाक शकता किंवा कितें डेडलायन बीन दिल्या अशी तुमी? ना, रोड वायज काम चालू आहा. आमचे ते 8 किलोमीटर रोड जावपाचे आहा. काम सुरू जाल्लें आहा आनी काम चालूच आहा. ह्या स्ट्रेचार फिल्म फेस्टिवलाचो हो एक वेन्यू जावन आसा. हो रोड आमी फिल्म फेस्टिवला पयलीं करून मेकळे जातले. सो वो विशाल मेगा मार्टा कडेन हा वो रोड सम्राट थिएटर. सम्राट थिएटर इज वन ऑफ द वेन्यूज फॉर फिल्म फेस्टिवल. वी आर putting our efforts here to complete this stretch before ISF. सो इफ्फीक सर अशें आनी काम आसतली चालू काय स्टॉप थोडे दीस दवरतले इफ्फी खातीर बीन? इफ्फीचे जे वेन्यू आहा ते आमी कंप्लीट करून दितले आनी इफ्फीच्या वेन्यूवाचेर हें आनी काम जावचें ना. बट इन अदर एरियाज नॉन कनेक्टेड विथ इफ्फी जे एरियाज आहा, इंटिरियर एरियाज आहा, दुसरे रोड आसात, थंय काम बंद करचें थंय चालू उरतले. सो टोटल म्हणजे कितले दीस अशे लागतले पुराय जावपाक हे अशे रोड ते कॉन्क्रिटाचे अशें करपाक? पळय स्ट्रेच बाय स्ट्रेच घेता न्ही. हो आमकां रोड काय क्लियर मेळना. लोकूय येता, पार्किंगूय जाता. धाकटे स्ट्रेच मेकळे करून बॅरिकेड करून हे आमी केला. आतां हो स्ट्रेच आमी एक 20-30 दिसांनी केला. फूल स्वेज घालून, इलेक्ट्रीक केबल घालून, ड्रेन नॉबी करून. सो टायम लागता आनी फूल रोड करपाक. एक 20-30 दिसांनी एक स्ट्रेच जाता. ह्या वर्साच्या इफ्फीक पणजे सोडून मडगांव आनी हणजुणा ओपन एअर स्क्रिनींग जातले. त्या भायर जे गोंयकार इफ्फीत वांटेकार जावपाक शकना तांकां सिनेमेला ही संकल्पना हाडल्या. सिनेमेलात तांकां गोंयच्या पारंपारीक जेवणाचेर ताव मारपाक मेळटलो. त्या भायर पारंपारीक नाचूय आसतले. गोंय मनरिजवण संस्थेची CEO अंकिता शर्मान म्हायती दिली. इफ्फीचो पड्डो उक्तो जावपाक 3 दीस उरल्यात. तयारी नेटान चालू आसा. हे फाटभुंयेर ECGची CEO अंकिता शर्मान तयारीचो आढावो दिलो. हे फाटभुंयेर आयनॉक्स आनी ESG सोडून सम्राट आनी अशोक ह्या थिएटरांनी चित्रपटाचे स्क्रीनिंग जातले. तशेंच कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर सभाघरांत अंदू फकत मास्टर क्लासूच जातले अशें शर्मान सांगलें. So open air screening के we have 3 venues this time. One is your Miramar Beach, another is Anjuna का DTDC का parking है, and third is Madgaon में Ravindra Bhavan. So these 3 places are there. As a part of IFFI, we are having Cine Mela, for which is not only IFFI is not only for the people, the delegates who are coming. We need to have something which you rightly mentioned for the common public. So we are having as an extended component of IFFI the Cine Mela that we are having. तो वो promenade वाले area पे many local Goan artists को हमने stalls दिए हैं ताकि local Goan handicrafts, Goan cuisines उसको वो showcase कर सके. लोग आए शाम के टाइम, दिन के टाइम एंजॉय कर सकें, कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेस हों. सो वी आर हैविंग दिस टाइम ऑल्सो. और कोई स्पॉट लेंगे स्क्रीनिंग के लिए? स्पॉट वेन्यूज वी हैव 2 more venues this year, अशोक एंड सम्राट. उधर वो भी ऐड हुए हैं. अदरवाइज सारे वेन्यू सेम है. आइनॉक्स है हमारा, मैकिनिज यहाँ पे ESG पे जो है दोनों आइनॉक्स, पोरवरियम वाले और इधर वाले, एंड देन अशोक एंड नहीं, कला अकेडमी है. कला अकेडमी इज देयर फॉर मास्टर क्लासेस एंड इन कॉन्वर्सेशंस.
स्क्रीनिंग के लिए अभी हम मास्टर क्लासेस हैं, क्योंकि काफ़ी ढेर सारी मास्टर क्लासेस हैं इस बार। अराउंड 21 मास्टर क्लासेस हैं जो कला अकेडमी में वी विल बी हैविंग, मतलब इन कॉन्वर्सेशंस जो है हमारी। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वे. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव आशिल्लो इन पोजिशन ऑफ पावर, थोडे लोक भितर पडपाचे.